नमस्कार. गोवा टुडेट कानिफनाथ तारीचो येवकार सविस्तर खबरां आदी पळोवया हेडलायन्स. हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. कोमिनिदाद जमिनीर आशिल्ले 80% मूळ गोंयकार कोमिनिदादींनी राजकारण करनासतना सहकार्य करचे, मुख्यमंत्र्याचो गोंयभरच्या कोमिनिदादींक उलो. सुदर्शन चक्र डिफेन्स सिस्टम, देशी जेट इंजिन, सेमीकंडक्टर चिप, शेतकार, नुस्तेकारांचे हित, न्यूक्लियर हल्ल्याचे धमकेचे कोत ना, प्रधानमंत्र्याचो स्वतंत्रताय दिसा खर संदेश. मंत्रिमंडळात एक दोगांचो बदल जातलोच, गोविंदाक काढलो तो खंय, गोंयच्या हिता खातीर गँग वॉर सेक्युरिटी एजन्सीक लिंक, मुख्यमंत्री हेड ऑन. कोलवाच्या गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पोलिसांनी 10व्या आरोपीक धरलो. रफीक तशनाचेर हल्लो करपी जॉयस्टन फर्नांडिसाक बार्देजांत अटक, अजून उरल्यात. दिवाळीच्या निमतान मिडल क्लासाक जीएसटी थाकायचो मोदी सरकाराचो प्लान. प्रस्ताव जीएसटी कावन्सिलाक 12% स्लॅब जावं येता रद्द. तंबाखू म्हारग. एसटी रिझर्वेशन बिल संसदेत पास, पूण लागू करूंक डिलिमिटेशन. जनगणना महत्वाची, जाणकार म्हणटा प्रक्रिया महत्वाची. सगळे खंय यंत्रणेचे तयारेचेर. म्हजे घर स्किमीन मूळ गोंयकारांक तांचे हक्काचे घर मेळटले. कोमिनिदाद जमनीर फाटल्या 40 वर्सां सावन आशिल्ली घरां नावार करूंक कोमिनिदादींनी राजकारण करिनासतना खंय सहकार्य करचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. पणजे स्वतंत्रताय दिसाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. हॅपिनस इंडेक्साचो उल्लेख. बेकायदेशीर सुरक्षा एजन्सींक शिटकावणी. राष्ट्रीय सल्यूट सलामी सस. गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कोमुनिदाच्या जागेत रावता आनी ही कोमुनिदाची जागा ही तांच्या नावार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचें सरकार हे प्रयत्नरत आसा. आनी म्हाका आस्त आसा की कोमुनिदादींतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले, जेणे करून की मूळ गोंयकार आनी गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार ज्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनात ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हे कोमुनिदाद आनी बाकीच्या संस्थां कडेन हांव मागतां. ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करिनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा तो दिवचो हें तांच्या सगळ्यां कडेन आयच्या दिसा हांव मागतां. सांग्यार आशिल्ली कुणबी विलेज प्रकल्प येता त्या 3 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो आनी सांग्या सारकेल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी म्हणटा तशें आमच्या कुणबी ह्या संस्कृतीक आमी पुरातन परत एकदा लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकारात केला. हातूंतल्यानय बी ग्रामीण कारागाराक व्हडली संद ही उपलब्ध जातली. डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी फर्मागुडी हांगासर आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट हो डिजिटल संग्रहालय रुपात पर्यटन नकाशाचेर हाडपाचें एक म्हत्वाचें पावल आमी घेतलां. थोड्याच दिसाच्या भितर ह्याय प्रकल्पाचो फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा. गोंयभर स्वतंत्रताय दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. खबर आसा खुबश्यो गोश्टी आमचे प्रोजेक्ट दिले जातात. आज बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट दिले जाता, बट आय एम एश्युरिंग फुडलो 15 ऑगस्ट जावच्या पयलीं तो बस स्टँड 100% जातलो. हांव डे टू डे काम फॉलोअप करता. Let us recollect the extreme sacrifices made by people who never thought of themselves, who were selfless in their thoughts towards our country. तशें उपकार जाले कोणी आमी तांच्या याद करतात आनी आमी तेजी याद काडटले. आमची भुरग्यांकूय काडपाक जाय की आमी जे आसा पयलींच्यानी गुलामी आशिल्ले, आमी गोंय पागलाची गुलामी आशिल्ले आनी 450-800 वर्सां तेजी गुलामी आमी आशिल्ले. जेन्ना भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा सकल
विकसित भारताच्या दिशेन वाट चलता तेन्ना गोंय सरकार तांच्या ह्या वावराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल योगदान दिता हे हांव अभिमानान सांगता. विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना डबल इंजिन सरकार नेटान पावलां मारता. युवा, शेतकरी, महिला आणि गरीब कल्याण हे आमच्या डबल इंजिन सरकारचे ध्येय आसा. झंडे को सलामी देंगे, सलामी दो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. न्युक्लियर हल्ल्याच्यो धमक्यो चालू उरल्यार भारतीय जवान आपले पद्दतीन जाप दितले. प्रधानमंत्री मोदीची पाकिस्तानाक शिटकावणी. भारताची पहिली सेमीकंडक्टर चीप ह्याच वर्सा. देशी फायटर जेट इंजिन. 3.5 कोटी रोजगाराची स्कीम. एकूण 80व्या स्वतंत्रताय दिसा प्रधानमंत्र्याचे 103 मिनटाचे विक्रमी उलोवप. इंदिरा गांधीचो 11 स्पीचांचो विक्रम मोडलो. भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं. न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया. अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा. आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी. सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं. एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा. ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो. अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया. आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे. मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलोच, मात आनीक थोडो वेळ वचूं येता. मुख्यमंत्री हेडोन मुखेल फुडाऱ्यांकडेन चर्चा करून सल्लो घेवनूच निर्णय जातलो. गोविंदाक काडला तो खंय गोंयच्या हिता खातीर. सेक्युरिटी एजन्सीचे लोक खंय गँग वॉरांनी. तांच्यो नाडयो आवळपाचो वेळ आयला. आमचो प्रत्येक खेपेक हो जो इंटरव्यू आसा तो सारको असो मुहूर्त आशिल्ल्या भशेन चवथीच्या पयलीं जाता. एक चवथीच्या 2 दीस पयलीं जाता किंवा 8 दीस पयलीं जाता. ह्याय खेपेक तो सारको चवथ तोंडार पावतकीर जाता. ही तिसरी चवथ. ज्या चवथीक हांव तुमकां प्रश्न विचारता कॅबिनेट रिशफलाचो. 2 चवथी जाल्यो. आज तरी तुमी म्हाका कितें सांगतले? कॅबिनेट रिशफल करप हो तसो म्हणजे सगळे सामके विचार करून करचो पडटा. ओके, डेफिनेटली आय एम ऑलवेज कन्सल्टींग माय हायर लिडरशीप एट सेंटर आनी कन्सल्ट करूनच करता. अजूनही थोडोसो वेळ वतलो. जेन्ना करपाचें आहा पळय न्हू, डेफिनेटली एक पोस्ट वेकंट आसा, तो जाता तितके बेगीन भरपाक जाय. हाज्या खातीर मातसो गडबड आसा, बट जातलो इतकें हांव सांगूं शकतलो. पण आनी वेळ वतलो म्हणटा तुमी. थोडोसो वेळ वतलो. कालच इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ज्यो सेक्युरिटी एजन्सीज चलोवपाच्यो हे होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर्ड आसचे पडटा. दर इज वन एक्ट, म्हाका आतां नांव याद जायना तें, बट जर त्यो रजिस्टर्ड ना जाल्यार अश्यो सगळ्यो सेक्युरिटी एजन्सीज हांव बंद करपाक लायतलो. कारण मेनली हे गँग वॉर आनी सेक्युरिटी एजन्सीज हेंचो डायरेक्ट लिंक आसता. आनी म्हणून तर हे अशा पद्दतीच्या म्हणजे बिझनेस इंट्रस्ट जो आहा पळय हे गँग वॉर क्रिएट करता. हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट टू रिमूव गोविंद गावडे फ्रॉम कॅबिनेट पर्सनली?
एक गजाल आसा म्हणजे इट इज एन डिसिजन शेवटी हांवें म्हटलं की हय हांवें डिसिजन घेतलें. काही गजाली ज्यो आसा ह्यो पक्षशिस्त आनी बाकीचे हे करून घेवचे पडटा. बट नो डावट ही इज माय गूड फ्रेंड ना म्हणना. बट जेन्ना राज्य चलयता आसतना काही गजाली ह्यो राज्याच्या इंट्रस्टान चलोवपाच्यो आसता आनी राज्याच्या इंट्रस्टान घेतलेलो निर्णय आसा. कोलवाच्या गँग वॉर प्रकरणात फातोर्डा पोलिसांनी 10व्या आरोपीक धरला. अटक केला तो 20 वर्साचो जॉयस्टन फर्नांडीस. ताणें मडगांवां रफीक तशनाचेर हल्लो केला तातूंत खंयतो. ताका परवरे पोलिसांनी नेर्ला ताब्यांत घेतलो. आतां मेरेन धरिल्ले खंय सगळेच हिस्ट्री शीटर. इतले मजगतीं पुलिसांनी बेकायदेशीर सेक्युरिटी एजन्सींक शिटकावणी. लोकांक तांचे विशयी अलर्ट. स्वातंत्र्य दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची लाल किल्ल्यावेल्यान मोठ्यो घोशणा. GST थकायची डबल दिवाळी. न्युक्लियर धमक्यांचेर पाकिस्तानाक परिणामाची शिटकावणी. भारताची पयली सेमीकंडक्टर चीप अंदूच. भारताक सुदर्शन चक्र डिफेन्स सिस्टम. 3.5 कोटी तरणाट्यांक रोजगाराची स्कीम. 103 मिनटांचे विक्रमी उलोवप. इंदिरा गांधीचो रिकॉर्ड मोडलो. मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं. ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे. बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी. हमारे MSMEs, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है. मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है. हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम उसको अचीव भी कर लेंगे. और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा. आज युवाओं के लिए, नए नए सेक्टर्स में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं. स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है. और इसलिए देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया. मेरे देश के नौजवानों के लिए आया. आज 15 अगस्त है. आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं. आज से प्रधानमंत्री गोंय विधानसभे खातीर ST रिजर्वेशन बील संसदेत पास जाला खरें, मात मागणी आशिल्ली तशें 2027 लागू जावचें ना. मुख्यमंत्री म्हणटा 2011 सेन्सस जाला. नवो सेन्सस आनी डिलिमिटेशन गरजेचें. सरकार यत्न करतलो, मात केन्ना तें सांगप कठीण. कायद्याचे जाणकार म्हणटा डिलिमिटेशन प्रक्रिया आनी सेन्सस म्हत्वाचो. सगळे आयोगाचेर. गोंयचे विधानसभेत एसटींक राजकीय आरक्षण लागू करपाचे बिल संसदेत पास. मात लागू करपा खातीर सेन्सस आनी डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया म्हत्वाची. त्या खातीर खंय कळाव जातलो. आत्ताच्या घडीक हांव 2027 काय 32 सांगूंक शकना. कारण एक म्हणजे सेन्सस जो हा 2027 येता. पयली सेन्सस 2011 जाल्लो आसा. गोंय विधानसभेचे डिलिमिटेशन 27 उपरांत आसा. कारण आमचें डिलिमिटेशन 2007 उपरांत जाल्लें आनी 12 लागू जाल्लें. ते ह्या सगळ्या हातूंतल्यान नो डावट म्हणजे आमचें तर म्हणणें की 27 लागू जावपाक जाय. कारण 27 अकॉर्डिंग टू डॅट 10% म्हणजे 4 सीट मेळपाक जाय. हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. बट हाव प्रोसेस कितलो फास्ट वता आनी कसो वता ताजेर सगळें डिपेंड आसा. यंत्रणेचे तयारेचेर रमाकांत खलपाक दुबाव. बिलाची अंमलबजावणी करतले जाल्यार प्रथम संपूर्ण गोव्याची जनगणना पूर्ण जावपाक जाय. ती जाल्या नंतर त्या जनतेच्या लोकसंख्येन आमच्या
अल्पसंख्याकांची संख्या कितली, शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणजे त्यांची संख्या किती, मागासवर्गीय संख्या किती, ही सगळी आकडेवारी पूर्ण जातात. ही आकडेवारी पूर्ण करतले तर तशा प्रकारचे काम स्थानिक सरकारात, केंद्र सरकारात, आयोगात, निवडणूक आयोगात सगळ्यांनी मिळून करावे लागतात. तितली तयारी आमच्या ह्या यंत्रणांची आसा काय ना, हे मोठे प्रश्नचिन्ह आसा. प्रक्रियेक कळाव जातलोच, मात वेंचणूक आयोगाक जाय जाल्यार खंय ते प्रक्रिया बेगीन करूंक शकतात. तांकां एक लिमिटेड डिलिमिटेशन करचें पडलें. लिमिटेड डिलिमिटेशन करपाक ते एक डिलिमिटेशन कमिशन काडपाक पडलें. सो इफ द इलेक्शन कमिशन वेट्स फॉर द सेन्सस टू बी कंप्लीट, ते 2032 पडटलें, बिकॉज सेन्सस 2027 येवन कंप्लीट जावपा ना. पूण इलेक्शन कमिशनान तर जायत आनी इलेक्शन कमिशनाचेर सामको हिट हाडलो जायत ST कम्युनिटीन. आतांच करपाक जाय म्हणून, आतांच जाय. मे बी with the present constituencies they will go for reservations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. फाटले 2 म्हयने गोंयांत CEO नाशिल्लो. घडणुकेचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान निशेध केला. काँग्रेसीन दिल्लीत वोट चोरी मुद्दो काडलो तेन्ना गोंय काँग्रेसीन CEOक मेळटले म्हूण जाहीर केल्ले. उपरांत रातोरात CEOक हाडून बसयलो म्हूण युरी मुखार उलयलो. ताका 2 म्हयने हिंगा गोंयांत CEO आसूंक नाशिल्लो. जेन्ना आमी देशभर ही वोट चोरीचो जेन्ना हो मुवमेंट जालो, ते वोट चोरीचो मुवमेंट जालो तेन्ना आमी डिक्लेअर केलें की वी वूड गो टू द CEO's ऑफिस. And immediately when we declared that night, the Election Commission of India appointed Sanjay Goyal as the CEO. This shows that basically for 2 months, why was the CEO not appointed? Goyant at the Italy election is gone into election mode. In the sense, there is ZB election, there is municipal election, there are elections of the MLAs, there are panchayat election, but still CEO was absent for 2 months. So I condemn this act. And म्हाका दिसता these offices should be neutral. Neutralityचो जेन्ना प्रश्न येता, 100% connivance of the election commission with the BJP government. It has become one of their department, and they should not operate under the instructions of the Shaka. This is what is the people fear, because there are several cases in the state of Goa as well. We welcome the vote purity, but हुई ना हुई म्हाका दिसता अंडर द नेम ऑफ प्युरिटी म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय, आनी गोंया स्टेटांतूय ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय. गोंयांतली पयली प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी म्हूण पारोल युनिव्हर्सिटीक बावटो. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी ॲक्ट 2020 खाला ही मान्यताय. NEP आनी उद्देग वेवसाय मतींत धरून खंय बेस बऱ्या साधन सुविधा सयत शिक्षण दिवपाचो यत्न. कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स, कॉम्प्युटर सायन्स, इंजिनियरींग, हेल्थ सायन्स, फिजिओथेरपी आनी नर्सिंग सारकेले कोर्स युनिव्हर्सिटीत. पारोल युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवपी पयली प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी. पारोल एज्युकेशन फाउंडेशन म्हणटा त्या प्रमाण गोंयच्या भुरग्यांक परवडपी आनी दर्जेदार शिक्षण दिवपाचो खंय यत्न. किटल केप्यां येवपी हे युनिव्हर्सिटीत NEP आनी उद्देग वेवसायांक मतीन धरून खंय बेस्ट बऱ्या साधन सुविधा सयत शिक्षण दिवपाचो यत्न. पदवी आनी पदव्युत्तर शिक्षणाची वेवस्था. व्यवस्थापन, कंप्युटर ॲप्लिकेशन, कंप्युटर सायन्स, इंजिनियरींग, हेल्थ सायन्स, फिजिओथेरपी आनी नर्सिंग सारकिले कोर्स युनिव्हर्सिटीत शिकयतले.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नार्वेची फामाद अष्टम त्रिवेणी संगमाचेर मोठ्या भक्तिभावान जाली. सुवात मसुंडेची. मात अष्टमी निमतान सांगणे करूंक गर्दी. दीसभर अष्टम तिनसांज जावच्या आदीं सगळे कोवळून लोक चल्ले. थंय खंय रातचे कोण रावनात. जन्माष्टमीच्या भक्तांचे असंख्य असे भाविक भक्त हांगासर आमच्या ह्या नार्वे स्थळांत पावतात आनी आपली पुजा अर्चा पंचगंगा ह्या तीर्थस्थळाचेर ह्या जे धार्मीक रहस्य आसा, धार्मीक जो सलोखो आमकां दवरलेलो आसा आनी ह्या स्थळाचे जी प्रचिती आसा ती सबंद गोंयभर फामाद आसा. म्हणून आयज अनेक असे भक्त आपले भाविक मोठ्या संख्येन आयज हांगासर उपस्थित जाता, पुजा अर्चा करतात. ह्या पंचगंगा ह्या स्थिराचेर जी आपली मनोकामना आहा ती मागतात. आज हांव सगळ्या दिवंतिकत्या जे ह्या दिसाचे शुभेच्छा दित आसतना देवाचे आशिर्वाद, असंख्य असे आशिर्वाद या जगताचे लाभचे. अशी एका पुराणात कथा आहे की भगवान श्रीकृष्णाने एका राक्षसाचा वध केला आणि त्याला प्रायश्चित्त म्हणून त्यांनी एका ऋषीने त्याला असं सांगितलं की ह्या तीर्थक्षेत्रावर स्नान कर, तुझं त्या पापाचं परिहार प्रायश्चित्त होईल. अशी एक कथा आहे. म्हणजे त्याला एक दंतकथा असं म्हणतात. पुराणात अशी कथा आहे अशी म्हणतात. तर ह्या अनुषंगाने आजचा दिवस आणि ह्या ठिकाणी जो काय इकडे जो एक देव आहे, या देवाची जिकडे जी काय यात्रा भरते, जत्रा आजच्या दिवशी, आणि ही जत्रा सकाळची असते आणि जशी सकाळची असते तशीच रात्री म्हणे भूतांची इथे जत्रा भरते असं म्हणतात. त्यांनी 100 वर्षा पहिले परंपरा केली. ही श्री शांतादुर्गा ग्रामस्थ गावकरवाड्याली पालखी सकाळी 5:30 अभिषेक झाल्या उपरांत थंयसून देवळांतून बाहेर सरत 10 किलोमीटर ही पांय वाट करून आता तीर्थस्थानार पावली आसा. अंदूचो गोवा फिल्म फेस्टिवल नेटान चल्ला. 3 वर्साच्या गॅपा उपरांत परत हो महोत्सव सुरू केला. लोकांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावचे म्हूण ESGची उपाध्यक्ष दिलायला लोबोचो उलो. निमाण्या दिसा शॉर्ट फिल्म सर्त जातली. लोकांक फुकट फिल्मां पळोवपाची संद. The most challenging thing is getting Goans to watch our movies. The Honorable CM and me and we all have been appealing to people. There is one more day to go. Falya aning picture screen zatli. We screen 6 movies in today 7, tomorrow again another 7. So the best of movies are being screened. I would request all my fellow Goans. It's free of cost. तुम्ही फकत तुमचे ID घेऊन येवपाचे. There is nothing more we are asking. And come and support our local Goan filmmakers. आमचे गोंयकार cast, गोंयकार crew, गोंयकार I mean it's all 19 feature films आणि 4 non feature films. Besides that आमच्याकडे आम्ही वर्कशॉप दवरलेले आहा, मास्टर क्लासेस दवरलेले आहा for all our youth and everybody who's interested in making films or knowing some part of the film. Every day सकाळच्या वक्तार आमचे मास्टर क्लासेस जाता, वर्कशॉप्स जाता, तेका येऊन भाग घेवचो. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. आय मीन देर इज नथिंग टू बी पेड. सो गोंयकारांनी हेजो फायदो घेवचो. AFC चॅम्पियन्स लिगात FC गोवा आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डोची अल नासर टीम एकाच गटात. FC गोवा आड रोनाल्डोच्या टीमीची फायट शक्य. 2025च्या कलिंगा सुपर कपाचे जैतिवंत FC गोवा, सावदीच्या अल नासर, इराकाच्या अल झावरा SC आणि तजाकिस्तानाच्या FC इस्तिक्लोला सयत ग्रुप डीत 16 सप्टेंबरा सावन डिसेंबर मेरेन सर्त. FC Goa have been drawn into Group D of the AFC Champions League 2, where they will face Cristiano Ronaldo's Al Nassr. The official draw of the AFC 2 took place today. FC Goa finds itself in an exciting group alongside Cristiano Ronaldo's Al Nassr from Saudi Arabia, Al Zawra SC from Iraq, and FC Istiklal from Tajikistan. After hearing the news of the draw, Goans have been buzzing with excitement to see their hero
Cristiano Ronaldo play on Indian soil, possibly for the first time. We might also get to see the likes of former Liverpool star Sadio Mane, Portuguese star João Felix, and possibly the latest addition, Kingsley Coleman. This is Clive Alvarez with Omkar Falari for Prudent. बुलेटिन येतल्यार सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत.